per MP it is 700. So this is based on the 2071 census. It is the total number of MLAs divided by the population of the 1971 census divided by a quotient of 1000. So we come at this figure. Okay. Yeah. सर टोटल कितले जातले? So total MLAs 800, 20 into 40, and MP 700 into 3. So it is 21. So total votes of Goa is 2,900. फाल्यां प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जाता, एक सायडीक असेंब्ली चालू आसा, कशें जातलें, प्रोसेस कसो आसतलो? हय, फाल्यां 18 जुलय आमचें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आसतलें. टायमींग आसतलें, टायम ऑफ पोल आसतलो बिटवीन 10 to 5 आनी 11:30 आमचे एका सायडीन असेंब्ली चालू आसतली आनी इट वोंट अफेक्ट एनी ऑफ द प्रोसिजर्स हियर. दीस वील बी इंडिपेंडंट. Okay, so all 40 MLAs will ऑल 40 MLAs वील वोट. मॅडम आयज ऑब्जर्वरान विजीट केलें कशें ताणें वेरियस तो रिव्यू करपाक आयिल्लो की आमी एज पर गायडलायन्स ऑफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया फॉलो केल्या आनी आमी सगळे फॉलो केल्यात. कितें सगळे अरेंजमेंट्स इज perfectly all He right. has suggested minor suggestions. Yeah, and which he we has will enforce. suggested certain minor suggestions that we will enforce.